ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ. नमस्कार वीक्षकांनो, आयचे देवगिरी टी कुलदेवता दर्शनांतू तुम्ही लोलिम गोवा हांगाचे श्री केशव देवस्थानाचे दर्शन करता असते. लोलिम म्हणलेले एक मस्त ऐतिहासिक आणि एक सांस्कृतिक जावन मुख्य जलल गांव. हो एक सान गांव जाल्यारी हांगा मस्त देवळां आसती. तशें जावन प्रवासींक आनी संशोधन करतल्यांक हो एक जावक जल्लो मुख्य जलल गांव जावन आसा. लोलयम हें काणकोण तालुक्यांत आसा. हांगा श्री केशव देवस्थान, तशीची परशुराम देवस्थान, महालक्ष्मी देवस्थान, श्री दामोदर देवस्थान, श्री आर्यदुर्गा देवस्थान आनी भागवती म्हणलेले देवीले देवस्थान अशी मस्त देवस्थान आसाची. ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಕಾವ ಕರುಣಾಳು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲು, ಕಾವ ಕರುಣಾಳು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲು ಅವನೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು ನಮಗೆಲ್ಲ, ಅವನೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು. लोलयम्माक पोलेम बीच तशीची श्री पर्तगाळी जीवोत्तम मठ लग्गी जावन आसती. ह्या क्षेत्रांतू आसचे केशव देवस्थानाक एक सुंदर इतिहास आसा. ही काणी जनजनीत जावन आसा. ताका म्हळ्यार श्री केशव नारायणाले रूप हें एक नावे भितरी म्हळ्यार एक दोणी भितरी खंयच्यान तूं गांद भोर नाशिल्की त्या दोणी भितरी हो देव आशिल्के. ही मूर्ती उदकांत आशिल्के. एक मनशाक हांगा देव आसा, हाका देवस्थान बांदका म्हळ्यार सोप्पन पळयलें तेन्ना जनांनी तें हाणू हें देवस्थान बांदिल्लें एक ऐतिह्य जन उलयता ते. मडगांव रेल्वे स्टेशनांतून 53 किलोमिटर म्हळ्यार 53 किलोमिटर्स. तशीची गोवाचे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट डेबोलियम हांगा तुकून सुमार 79 किलोमिटर दूर आसचे लोलयम हांगाचे सुंदर परिसरांतू सरळ जल्लेल बांदप श्री केशव संस्थान हाजे. कमान द्वाराचे प्रवेश करतरी भितरी देवस्थानाचे सुविशाल सभा मंटप आसा. गोवाचे सुमार देवस्थानांतू आश्चवरी हांगाई रुंद खांबे आनी ताजेरी हातान सोडवायिल्ले अप्रुपाचे तैलचित्र आसती. भक्तांक बोसच्याक दोनी बगलेन काडटे आसती. वैरी ग्लासाचे विद्युत दिव्याचे अलंकारो आनी सकल मार्बलाचे न्याल विस्कळ आनी शुभ्र. सुमार 400 वर्सांचे इतिहास आसचे हे देवळाचे नवीकरण केलेल्या विशयांतू माहिती आसचे फलक फात्तोरू हांगा आसती. चतुर्मुख ब्रह्मालो, गणपतीलो, ईश्वरालो, विष्णूले सुमार हातान पेंट केलेले चित्र आसती. छताक तकमटाक रुखाचे चिरणिकेचे कामय आसा. घंटेचे साल बांदप पूज जेतना एक वेळा सक्कड घांट मारची एक सुलभ वेवस्था हांगा केल्या. देवळाचे भित्तवेल भागाक वच्चे कडेन द्वारपालक पेंटांनी केल्लेल्या चित्रांत आसती. हेवय हातानची सोडवायिल्ली कला जावन आसा. वैरी सालान देवाल नांव बरयला. आयिल भक्तांक देवाले नामस्मरण करच्याक सुलभ जावची तशी. थंय नारायण देवू विठ्ठल जावन कुर्टार हात दवरून रबिले बॉम्बे केला. भितरी हनुमंतनी गरुड देवाले तांब्या तगडारी उद्देवनायिल्ले चित्र द्वाराचे हेता तेतांतू केलें ती. दुष्टशक्ती निवारचे राक्षसाल तोंडाचे कमान द्वाराचे गर्भगुडी भितरी श्री केशव देवू रुप्या मंडपांतू रबला. सरळ सुंदर अलंकारांतू शोभायमान मूर्तीक धवे वेष्टी नेसून तागेल पांयांक नंता पुल्लाचे अर्चन करून गळ्याक तुळसी आनी अर्क पुल्लाची माळ घालता ती. काणकोण तालुक्यांतलो लोलये हो गांव निसर्गाचो वरदहस्त आशिल्लो असो हो गांव. अतिशय सुंदर आनी सगळे कडेन पांचवेचार थंड गांव असो म्हणजे लोलये गांव. तुमी जर लोलये गांवांत गेले तर ते 2 तुमकां देवळां प्रामुख्यान पळोवपाक मेळटा. मुळात एक व्हडलें देवूळ म्हणटा तें केशवाचें आनी दुसरें आसा तें दामोदराचें. तशें आनी मातशें जर तुमी मुखार गेले तर थंय विष्णूचेंय देवूळ आसा. केशवाचें देवूळ जें आसा तें
ताजी रचना जी आसा ती तशीच प्राचीन आसा आणि ताजे मुखार एक सभामंडप आसा व्हडलो लाकडी आणि भितर आसा तो अर्धमंडप परत गर्भकुडीन केशवाची मुर्ती जी आसा ती जवळ जवळ 12व्या ते 13व्या शतकांतली आसा. केशव हो विष्णूच्या 24 रुपां पैकी एक रूप. शंख, चक्र, गदा आणि पद्म अशे धरिल्ले, हातान धरिल्लो चतुर्भुज अशो तो केशव. अशें एक सांगतात की हे गांवांत पयलीं न्हंय आशिल्ली आणि लोक व्हडे घेवन देवळा पर्यंत येताले आनी ते व्हड्यांत ती केशवाची मुर्ती मेळ्ळी. आतां मुर्ती जेन्ना मेळ्ळी ते मुर्तीचे काही भाग नाशिल्ले, तिची गदा नाशिल्ली. सो ते लोकांक दिसलें की हे भाग जेन्ना नाशिल्ले तरी सुद्दां हे देवाची स्थापना करची आनी ते देवाची मुर्तीची स्थापना केली. मुर्ती अतिशय सुंदर आसा, कदम काळांतली आसा, पूण तिचे 2 भाग आज आमकां दिश्टी पडनात. मागीर हालीं सुद्दां ते देवाची मुर्तीचे 2 भाग ना म्हणून ती मुर्ती स्थापन करपाचो एक प्रयत्न जाल्लो. पूण मुर्ती करपाक सुरवात केली, नवी मुर्ती, पूण देवान प्रसाद दिलो ना आनी ताका लागून जी नवी मुर्ती करताले ते अर्दवट्यार उरली आनी ती मुर्ती तळयेंत आसा अशें सांगतात. तुमी जर केशवाची मुर्ती थंय बारिकायेन पळयत तर ते केशवाच्या वयल्या हातान शंख आनी चक्र आसा, सकयली गदा मिसींग आसा, तशेंच पद्मूय मिसींग आसा. पूण अतिशय सुंदर मुर्ती, गोंयांत एकुलती एक अशी मुर्ती आसा, अशी स्वरूप ते खंयच आमकां पळोवपाक मेळना. ताजे भोंवतणी जी प्रभावळ आसा ताजेर विष्णूचे 10 अवतार कोरिल्ले आसात. तशेंच ताजे सायडीक दोनी वटेन द्वारशाखा आसात आनी त्या द्वारशाखेंतल्या तोंडांतल्यान ती प्रभावळ वयर आयिल्ली आसा. केशवाची मुर्ती जर तुमी कंपेर करत तर ती जवळ जवळ कदम काळांतली किंवा इवन लेटर चालुक्यन काळांतली सुद्दां आसपाक शकता. अशी सुंदर मुर्ती आमकां लोलये गांवांत पळोवपाक मेळटा. गर्भगुडीचे रुप्या मंटपू सुंदर नकाशी कामान भरला. सकलची देवाल सान मूर्तींतू श्रीदेवी भूदेवी असती. सुत्ताचे रुप्या कामांतू महाविष्णूले दशावताराचे चित्र उद्देवन केला. गर्भगुडीचे श्री केशव मुर्तीले लागीं 2 स्त्री रूप आनी 2 पुरुष रूप असती. सरस्वती आनी दासमूर्ती भंगीच्यो गरुडाल मूर्ती आसती. रुप्या मंटपाक 4 खांबे, 2 सालांनी मुखतोरण, गोपुरू आस. देवाले आयले आनी पेल्ले दिकाडे लांबण दिवे आसती. केशव देवस्थानाचे गर्भकुडींतू दुर्गा देवीले एक अप्रुपाचे गंभीर वदनाचे मूर्ती आसा. हातांतू त्रिशूल धरणू विभिन्न भंगींतू आशिल्ले म्हशी रुपाचे राक्षसाक संहार करची रितीची मूर्ती ती. थंय एक सान गणपतीले विग्रहय आसा. केशव देवाले गर्भगुडी भितरी दुर्गेल रूप तशीची गणपतीले एक मूर्ती आसा. त्यानयशी ह्या देवस्थाना वाठारांतू अनेक अंजलीबद्ध जावन रबिले हनुमंताले एक मूर्ती वरेन आसा. तशें जावन एक शक्तिशाली क्षेत्र हें जावन आसा. हे गांवचे जन, लोलयम गांवांचे जन ह्या देवाक ग्रामदेवता म्हणून हांगा भेट दिवन देवाला आराधन करतात.
नमस्कार. हांव जयेंद्र जयराम टेंगसे, केशवदेवाचो अर्चक. ह्या केशवदेवाचें बरीच वर्सां जालीं आमी पुजा करतात हांगा. आनी ह्या केशवदेवाची सांगपाचें म्हळ्यार ह्या लोलये गांवाचो ग्रामदेव. विशेशता हो केशवदेव आसा तो लोलये ते पैंगीण पर्यंत ह्या सगळ्या लोकांचो ग्रामदेव. तसोच थोड्यांचो कुलदेवूय आसा. त्या प्रमाणे जे कार्तीक म्हयन्याक पुजा उरतात, बियेची जात्रा जाता, तेच्या मागीर अक्षय तृतीयेक जात्रा, दिवजां, नाटकां असो कार्यक्रम आसा. पूण ह्या केशवदेवाची महती म्हळ्यार बरोच वर्सां जालीं हांगा आसात. आनी सकाळीं पुजा, दनपारां नैवेद्य, सांजे मायत्याची आरती असो हो दिसाचो कार्यक्रम चलता. परत कोणाचे सांजे मायत्याचे पुजो उरल्यार, कोणाचे सांगून घेतिल्ले पुजो आसल्यार पुजो करतात. ह्या केशवदेवाच्या पंचायतन आसा केशवदेव, ब्रह्मा, विष्णू, दुर्गा, तशें गणपती आनी मारुती. मुखार तुळस आसा. थंय परिश्रमाचो धडो अशें म्हणटात. म्हळ्यार परिश्रमाक कितें मान करपाक थंय पावना जाल्यार हांगा दिल्यार पावतात अशें सांगिल्लें आसा. त्या प्रमाणे केशवदेवाची महती बरीच आसा. आनी हाजी सदांच पुजा करपाची आसता. कोणाची पवमान उरता, केन्नाय कोणाचो श्रावणाक हांगा महादेवाक अभिशेक उरतात. परत शिवरात्रेक अभिशेक उरतात. परत हांगा शतकलशार्चन जाता. मागीर बरेचशे कार्यक्रम हांगा जायत उरतात बरेचशे. ह्या देवाची महती बरीच वर्सां सावन आयिल्ली आसा. तेची बरीच पुरातन कहाणी आसा. म्हाका तितली खबर आसा तितली हांव तुमकां सांगली. देव बरें करूं. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनस्थं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलयोगविरुद्धानगम्यं वन्दे विष्णु भववर सर्वलोक एकनाथं. ದೇವ ನೀನೊಲಿದು ಬಾ, ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ. ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ, ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ. ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ, ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ, ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ. ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ, ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ. ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು, ಕರವ ಮುಗಿದು ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು. ತ್ವರಿತದಿ ಬಂದು ಕರುಣಿಸಬಾರದೆ. ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ, ದೇವ 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 ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ. ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ, ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ.
सरसि जनाभा सरसि जनाभा सरसि जनाभा करिवरदने सरसि जनाभा. देवळाचे प्रांगणांतू श्री ब्रह्म मंदिर आसा. दाव्यान आसचें हे मंदिरांतू ब्रह्माले रूप जावन आसचें एक पीठ आसा. थंय सदची ब्रह्माक पूज जाता. कदंब वंशस्थांनी अशी ह्या रुपारी देवाक पूज करची आशिल्ली खंय 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 विष्णू देवस्थान आसा. थंय ब्रह्मा विष्णू आनी महेश्वराले एक सन्निधान हांनी करतलीं खंय. हांगा अशी ब्रह्मदेवाली गुडी आसची एक भारी विशेष जावन आसा. देवळाचे लागीं आसचे महादेवाल गुडींतू लिंगरुपी शिवाक पूज जाता. एक नंदी देवाक तोंड करून बसल्या. अशी एक प्रांगणांतू ब्रह्मा विष्णू महेश्वर त्रिमुर्ती आसा ती. हें बादामीचे चाळुक्याले क्रम म्हणून म्हणटा ती. देवळाचे तळ्यांतू देवाले अवभृत स्नान चलता. तळ्या लागींची हनुमंत देवाले देवळ आसा. बद्धांजली मुद्रेंतू प्रसन्न हनुमंतू तागेल स्वामी विठोब देवान घालेल तसलेची दीग किरीट घालून पिठारी रब्बील आसा. वीक्षकांनो, आयचे ह्या एपिसोडांतू तुम्ही श्री केशव देवस्थानाचे दर्शन केले. गोंयांत गेले तेन्ना लोलयम्मा वचून थंय अशें विंगड देवस्थाना वटूची केशव देवस्थानाचे एक दर्शन आमी करचे प्रयत्न करुया. आयचे ह्या एपिसोड पळयिल्ल्यांक देव बरें करो म्हूण सांगतची हांव आयचे हे कार्यक्रम संपयता. पळयिल्ल तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. तुमगेल कसले कमेंट्स असल्यार हांगा बरयाची आनी हाजी लिंक तुमगेल इश्टमित्राल मध्ये वांटून घेयात. यूथ ऑफ GSB हांगेले यूट्यूब चॅनलारी फेसबुकारी आनी जियो टीव्हीरी तुम्ही हो कार्यक्रम पळोवेत. नमस्कार.